भावार्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. एकामेका सांगाता मोगान भोंवताली आनी आपणा लागीं आसा तितलेंय हाडून दोन तांच्या पांयाशी दवरताली. आमच्या समुदायांनी असली चाल चलता जायत. पयलें आमी खुर्सा लागीं मागणें कोत्ता, मागीर एक एक कुटुंब एक जेवण करून मेजार मांडटा आनी एकामेका सांगाता वांटून बरोबर जेवतात आनी हांसून खेळून मोगान सांज सादतात. बागेवन पावलो म्हणटा, आखी समूत एकाच उतरान आटापल्या, तुजो मोग कोत्ताय तसो पेल्याचोय कर. जेजू आमकां मोगाची आज्ञा दिली आनी ती आमकां करूंक फॉर्मायलें. आमी एकामेकाच्या मोगान जिवंक प्रयत्न करूंक गरज. खोटे बुलोवण्यांक बोली पडून आमी सोबार पावट कुरपेचें जिवीत ओगडायता. आयज संवसार घडयेक आमकां हालयता दोलयता आनी आमी सोंपेपणी मनीस असोकतायेक लागून असल्या वायटाचे ताळणेक बोली पडटा. चतूर रावया. वायटाच्या गुलामपणाचें जूं मोडून उडोवया. ताळणेची बुलोवणी पयस दवरुया. पातकां वरवीं कुरपेंचें जिवीत बिगडटात तांकां तेन्ना देव आमकां सांडिना वो सोडिना. संस्कारां वरवीं बोगसणें दिवं आमकां नव्यान कुरपेच्या जिवितांत नेटयता. फावो ती तयारी करून संदान संस्काराचो लाभ घेवन नव्यान कुरपेच्या जिवितांत भितर सरुया. तर खरे शांतीचे आनी काकलुतीचे दूत जावंक झुजां, मारामारी, दुस्मानकाय, वेगळोचार, भेदभाव असलीं वायट कर्तुबां सोडून जेजूची शांती अणभवून देवाची काकलूत परगटूंक ह्या पवित्र मिसांत मागुया.